कुडचड्यार 3.5 वर्सां जाली रस्त्याचे त्रास लोकांक जातात। कितल्योश्योच मिसकॅरेजीस जाल्यात, अपघात घडल्यात, लोकांचे हातपांय मोडल्यात। मात सरकारान अजून हाचेर कांयच उपाय काडिल्लो ना। सरकाराक 15 दीस दिता। 15 दिसां भितर सरकारान ह्या रस्त्याचेर एक तर पॅचवर्क करचो ना जाल्यार हॉटमिक्स करचें, पण कोतान हे दुरुस्ती काम रस्त्याचे सुरवात करची। ना तर 16व्या दिसा एका दिसाच्या उपोशणाक बसतलो म्हूण नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर उलयला। जाल्यार कुडचड्यार कशें कितें करपाचें आसा तें आमकां खबर आसा आनी आमी तें करतात। रस्त्यार काम करपाक सामान हाडला, कामाची सुरवातूय जाल्या। मे तेच पळोवन हे उपोशणाक बसतले म्हूण सांगून आपूण सांगला म्हूण केला अशें दाखोवपाक सोदता, अशें कुडचडेचो आमदार उलयता। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फरन्स आपयले हांवें। प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे कुडचड्यार आमी एक रस्त्याचे 3.5 वर्सां जाली त्रास भोगतात। ते तुमी रस्ते पळोवपाक शकता, एक रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक शकता। ती गेली 3.5 वर्सां आमी हे त्रास भोगतात। ह्या त्रासान कितलेशे जाणांचे मिसकॅरेजीस जाले, कितलेशे जाणांची कमरां मोडली, बायक काबार जाल्यो, हातपांय मोडले, तकली फुटल्यो, लोक मेले। हे सिरीज ऑफ एक्सिडेंट्स जे जाल्यात ताजेर कसलोच कांय उपाय करपाक सरकारान काडूना किंवा आमच्या लोकल लोकप्रतिनिधीन काडूना। म्हणून हांव आज रिक्वेस्ट करपाक एक मुखार आयला की 15 दीस हांव सरकाराक दिता। 15 दिसां भितर हे रस्ते जे पाड पडल्या कुडचड्यार स्पेशली त्या रस्त्यांचेर पॅचवर्क चालू करचो ना जाल्यार हॉटमिक्स करचें, कितेंय करचें, पूण हे लोकांक पळय जे त्रास जाता ते मातशें काबार करचें। कारण ह्या त्रासान आमी चवथ काडली, ह्या त्रासान फाटले ईद आयले ते काडले, आतां परतून दुसरे ईद येता, नवरात्री येता, दिवाळी येता, क्रिसमस येता। लोक हांगा प्रत्येक जाण सणा निमित्यान भायर सरतले। नवरात्रीक दांडिया प्रशिक्षण घेवपाक भायर सरतले किंवा दांडियाक वचपाक भायर सरतले, दिवाळेक लोकांगेर एकामेकागेर वचपाक भायर सरतले, ईदाक भायर सरतले, क्रिसमसाक ते नोवेनाक भायर सरतले, क्रिसमसाक एकामेकागेर वचपाक भायर सरतले। सो हें अशें न्ही की एकट्याक आनी 2 जाणांक, हे सगळ्यांक त्रास जाता। आनी आमी जो टॅक्स पे केला ताचो हो रस्तो आमकां लोकांक हो परिणाम भोगपाचो लोकांनी। ताका लागून हांव 15 दीस दिता सरकाराक। प्रोसिजर कंप्लीट जाता तितलो करात। हाजे पयलीं एक्चुअली तुमी करपाक जाय आशिल्लो, पावस आसतना तो प्रोसिजर कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो। कारण ब्रिक्स म्हणटा ते जेन्ना एक कॉन्फरन्स जाल्लें गोंयांत तेन्ना भर पावसान हॉटमिक्स केल्लो। ते 50-100 लोक जेन्ना येता गोंयांत तांकां हॉटमिक्स रोड आनी आमी टॅक्स भरून हांगा जर तर आमी रावता जाल्यार आमकां हे रोड। सो हाका लागून हांव सरकारा कडेन मागता 15 दिसां भितर तांच्यांनी हें काम चालू करचें। हांव कंप्लीट कर म्हणना, पूण काम चालू करून जाता तितले बेगीन हें काम चालू करचें। ना जाल्यार 16व्या दिसा हांव 1 दिसाच्या उपोशणाक बसतलो आनी ह्या उपोशणाक जर तर लोक सहकार्य करता, लोकांक जर तर खरेंच त्रास जाता जाल्यार लोकांनी म्हाका जॉयन जावचें। ना समज जाल्यार हांव समजता की कोणाक लोकांक त्रास जायना। कारण हाजे पयलीं जेन्ना काँग्रेसीची गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्ना चड नाशिल्ले, पूण थोडेशे खड्डे आशिल्ले। काही लोक एकट्यान येवन तांणी रस्त्यार झाडां बिडां लायलीं, वालोर दिता म्हणून बरी करी ते केल्ले म्हणून ते रस्ते आमकां खंय तरी सारके जावन मेळ्ळे। अशेंच करपाची आज गरज आसा, अशेंच आमी रस्त्यार येवपाची गरज आसा। जो पर्यंत आमी रस्त्यार येना तो पर्यंत सरकाराक जाग घेवचें ना। आयज कोणे तरी एकट्यान स्टेटमेंट केला की रस्ते 15 दिसां भितर करना जाल्यार आपण हंगर स्ट्रायकार वयतलो। म्हाका दिसता हे जे दिसता कुडचड्यार ऑलरेडी खडी डामराची बॅरलां उडयल्ली आसा, हे पळोवन तेणें स्टेटमेंट केला आसतलो। हिनी कुडचड्यार कितें करपाक जाय आमकां सांगपाची गरज ना। आमी ऑलरेडी चालू केला, डामर खडी उडयल्ली आसा। तो फक्त एक शो करूंक सोदता की आपण सांगले म्हूण केला। असले गोष्टी म्हाका दिसता लोकांनी नजर दवरपाची ना। आमकां खबर आसा कशें करपाचें आहा तें आनी आमी करता। आनी हे म्हाका दिसता कालच्यान खडी बडी घालपाक लागले। तुमी पळयतले कुडचड्यार इल्लेले डीप घातले आनी फाल्यांच्यान तें काम चालू जावपाचें आशिल्लें, हेका खबर आहा पूण आज स्टेटमेंट केला। सो लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जो तो केन्ना म्हणटा की हांव करता, हांव करपाचो दिशाभूल केन्ना करना। आमी सरळ उलयता आनी जे रस्ते पिड्यार आसा ते हांव एडमीट करीत आसता की रस्ते पिड्यार जाल्यार रस्ते म्हणजे बरे आशिल्ले, डेव्हलपमेंट करता म्हणून पिड्यार जाल्या। तो आतां रिपेराचें काम चालू जातलें। फाल्याच्यान चालू जातलें, फाल्यां म्हणजे एक्चुअली चालू जाला, कित्याक खडी बडी सगळी हाडून घातली कालच्यान, डांबराची बॅरलां हाडून दवरल्या त्या जाग्यार। आता मिशनरी फाल्याच्यान सकाळीं येतली आनी ते डांबराचे माती काडून लेबर काडून ते चालू जातले।